देवाचे उतर आमी आयकुया. लेवी शास्त्र पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, इस्रायेलां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देशाक तुमी गेल्या उपरांत तुमचे लुवण्याची पयली पेंडी याजकांक हाडून दिवंक जाय. सर्वेस्परान तुमकां मानून घेवचे खातीर याजकान ती सर्वेस्पराक समर्पणची रीत चलोवन भेटोवंक जाय. सांपाताच्या दुसऱ्या दिसा याजकान ती भेटोवंक जाय. देवाचे उतर हें. प्रार्थया. सर्वेस्परा, सगळ्या सृष्टीच्या रचणारा, तुझे सृष्टी तुका वाकणता. तिचे संगी मेळोन आमी तुज्या सारक्या आनी रुपाची जावन रचलेली मनशां आज तुका दिनवासता. आमकां तुवें रचून दिसपडतो ग्रास लाभोवच्याक ही पृथ्वी तुवें आमच्या हातांत घाल्याय. ती वसोवन दिसपडतें घाम पिळण काडिल्ल्या वावटेक फळ जावन लाभलेल्या ह्या नव्या भाताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे नवें बेळें आमच्या कुटुंबा सांगाता आज पयले फावटी आमी सेवतना आमचे मदलो माया मोग वाडोवन दी. संतोश सोडोवन दी. भावार्थान आनी मोगान आज एक जाल्लीं आमची कुटुंबां आमचे माये बराबर एक दीस ससनाचें सूख भोगिसें कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात.
मोगाच्या भावा बहिणीनो, आयच्या दिसाची ते सवा हे परी आसात. जॉर्ज मेंडोन्सा सांजे वाडो त्याच्या त्या सवापासून अर्गामे स्थित मतायस ब्रदर्स कुंटल नगर. जल्मा दिसाच्या संदर्भात अर्गामे स्थितात एलिसा मतायस भगवान कुटमावाडो, रिया लोबो भगवान कुटमावाडो, रोहित पिंटो भगवान कुटमावाडो, हेलेन डेसा भगवान कुटमावाडो. जिविताचे देणे फावो केल्ल्याक तांच्या संगता मेळोवन देवाक अर्गां दिता आसतना देव तांकां आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी, मतीक संतोष समाधान फावो करून दी म्हणून ह्या पवित्र युकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भावां भयणीनो, आयच्या दिसाचे महत्व येदळसू प्रस्तावनाद्वारे आमी समजून घेतला. मरियमाच्या जल्माची परब आज आमी आचरण करता. मरियमाचो जल्म आमकां संतोषाचें कारण जावन आसा, कित्याक तिचे मरेपात नित्येचो सूर्य आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां पावो जालो. त्या पासत धन्यान देवाक आमी अर्घां दिवया. हे मिसाचें बलिदान पावते रितीन भेटोवच्याक हे घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. नितळ काळसान सुमयाच्या जेवणाक आयतीन जावच्याक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अंकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमच्या सडवंदराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जानवान आनी मोगान भाग्यवंत अंकवार मरयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समरमताव. तुवें विंचून काडिल्ल्या जेजूच्या आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक, तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान, बरवशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्वर म्हणटा, पूण तूं बेतलेहेम एफ्रेता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मातलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बागार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावचें आसा ती प्रसूत जायसर सरस्भर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेली तशें परतून येतले सरस्वराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदना तावन ताची पदवी प्रत्वेची शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. आसियागार आमच्या देशाचेर दाड घालती जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरती जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गोवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले. ते तलवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचें उतर हें. साम पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सोर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत
आपल्या पुतानं मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदार केली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. क्रिस्तचें जनन हे परीस जालें. ताच्या माते मरियेक झुज लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तेचो पती झुजे नितीवंत मनीस. तरी मरियेक आपाकीर हाडूंक ताका कुशीनातली. देखून ताणें तिका गुप्ते सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच. ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, झुजे दाविदाच्या पुता, मरियेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतल्यान सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रमाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक आंकवारसली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मॅन्युएल म्हणून आपयतले. इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हणून अर्थ. देवाचें उतर है. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, पावस येले दीस उतरोनो. सप्टेंबर म्हयनो आयलो म्हणटा आसतना आमकां सुमेस्तांक व्हरतो संतोश आनी उल्हास भोगता. कारण येदोळ पर्यंत मोडांनी आपालिपां खेळसो तो सुर्यो आतां सवकास आपली किरणां प्रतिमेचेर फांकयता. जर बोवारी आमी एक दिश्ट घालून जाल्यार सगळी पृथ्वी 5व्या वर्णान कशी सोंपता. शेतां भाटां फुलां फळांनी भरल्यांत. गुड्या दोंगरांनी उदकाच्यो झरी वाळटात. एकाच उतरान सांगचें तर सगळी सृश्टी परत नवी जाल्या, जिवी जाल्या. आनी आमकां कोंकणी क्रिस्तांवांक मंतीचें पेस्त आचरण करूंक हो एक आयन वेळ कसो आमकां तो भोगता. आनी ह्या बागी सुवाळ्यार आतां आमी प्रस्तावानांत आयकल्ले परी 4 संगती विशयांत मटव्यान नियाळ करूंक तुमकां आपोवणें दिता. पयलें मरिये मायेचो जल्म.
दुसरें नव्या फळांचें बेळ्याचें अर्पण. तिसरें आज आमी आचारान करचें कुटुंबाचें फेस्त. आनी तशेंच निमाणे चेडो भुरग्यांक मान आनी गौरव. मरियेचो जल्म सोडवणेची एक निशाणी जावन आसा. मरी देवाच्या रचनेंतली पयली व्यक्ती जावन आसा. हर एका दिसा आमी लदिने वेळार पांत्याचो शुक्र म्हणून मरियेक उलो मारता. जशें काळक्या राती उपरांत पांत्याचो शुक्र रात काबार जावन आयली, सूर्य उदयनाचो वेळ लागीं पावलो म्हणलो संदेश आमकां दिता की तशेंच मरिये मायेचो जल्म देवान बसयलेलो सोडवणेचो सूर्य ह्योचो वेळ लागीं पावलो म्हळी बरी खबर आमकां दिता. आबळे एक कन्ये गर्भेस्त जातेली, एका पुताक ती प्रसूत जातेली आनी ताका इमानुएल म्हणून आपयतले. आनी हो भुरगो इस्रायलाचो भरवसो जावन आसतलो. तो शांतीचो कुंवर जातलो. खरेंच मनशा कुळाक देवाच्या सोडवणेची गरज आसली आनी त्या देवान मरियेक आवयच्या कुशींत गर्भ समोवच्या वेळीच पापा खताविने तिका राखलें. अशें पातकांचो आनी शिक्षेचो युग काबार जालो. कुरपेचो आनी बोगसाण्याचो काळ आराम जाल्ली ती घडी लागीं पावली म्हणलो संदेश मरियेच्या जल्मा मरेपात आमकां मनशा कुळाक आज लाभता. दुसरें नव्या बेळ्यांचें अर्पण. आमच्या शेतां भाटांनी जाल्लें बेळें फळां आमी येदोळस मरिये मायेच्या पांयां तळी हाडून आशिर्वादीत करून हांगासर आल्तारीचेर आमी ती दवरल्यांत. इस्रायलाच्या धार्मीक संप्रदायांनी प्रथम फळांचें अर्पण देवाक मानवता म्हणला. कारण मनशाक दाखोवच्या उपकार आठवणेचो तो संकेत जावन आसा. धार्मीक विधी नियमा प्रमाणे आयच्या लेवी शास्त्रांतले वाचप आमी येदोळस आयकलां. पास्कांच्या सातोळ्यांत इस्रायल परजा लुवणेची पयली पेंडी हाडून देवाक ते समर्पण दिताले. तशेंच तांच्या वावटीचो प्रथम पळो पेंतेकोस्ताच्या परबे वेळी देवाक ते समर्पिताले. इस्रायल परजा इजिप्तच्या गुलामपणांतले मैजेच्या मुखेलपणाखाल सोडून 40 वर्सां मरुभुमींतल्यान पाशार जावन निमाणे दुदान आनी मोवान वाळच्या त्या बसयल्ल्या समृद्धेच्या गांवाक येवन पावली. आनी थंयसर कृशीकरण जियोवचें सुभागपण देवानच तांकां फावो केल्लें. आनी देखून वर्सान वर्स देवान केल्ली ती महान गणितां नियाळ करून देवाच्या त्या आशिर्वादाचो फळ जावन आसची प्रथम फळां ती देवाक भेटोवन अर्गां स्तुती दितालीं. आनी हें प्रथम फळांचें अर्पण जावन आसलें हर उत्पत्तीचो संकेत. आनी त्याच परी आज आमी आमच्या वावटेचो फळ जावन आसचें तें बात
तशेंच रांदोय हांगासर हाडून देवाक समर्पण दिले उपकार आठवणेचो एक संकेत जावन. तिसरें मोंते सायबिणीचें पेस्त आमकां सुमेस्तांक कुटुंबाचें पेस्त जावन आसा. कोंकणी क्रिस्तांवांक मोंते सायबिणीचें पेस्त भोव मोगाचें आनी त्या दिसा कुटुंबाचे सांदे खंयसर आसल्यारय फाटीं आपल्या मायघरा येवंक प्रयत्न करतात. फाटल्या 9 दिसांनी आमच्या धाकटुल्या भुरग्यांनी तशें फावट आसल्या आमी आमच्याच वर्ता हितलांतली फुलां एकठांय करून मरयेक होगळसिया सक्कडे सांगता मेळया म्हणून मरये मायक ती आमी अर्पिली. तिका आमी मान केलो आनी आज वाड्याच्या गुरकारांनी तशेंच फिरगजेच्या मुखेल्यांनी आमच्याच शेतांनी पिकल्लें तें भात हाडून थंयसर मानाच्या जाग्यार दवरून आशिर्वादीत करून उपरांत भक्तीन पुरशावार हाडून हांगासर आल्तारीचेर आमी तें दवरलां. आनी आतां देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर हें अर्घा बलिदान आमी ताका भेटयता. मिसाच्या निमाण्या वेळार हें आशिर्वादीत केल्लें भात आमी हरियेकल्याक वांटतेल्या आनी तुमी परत तें भक्तीन तुमच्या घरांनी व्हरून गोरसो दिवो पेटोवन आल्तारीचेर आमी तें दवरतल्या. दनपारांच्या वेळा तांतली थोडी भातां सोलून पिठो करून दुदांत घी वा नारळाच्या रोसांत घी घालून कुटुंबाचे सांदे आमी सगळे सांगता बसोन सदावत कुटुंबाचो मालगडो सरल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो उगडास काडून परगांवांत आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या तशें आमा सुमेस्तां पासत मागोवन आमी हे नवे सेवचे रिवाज आजुनूय आमचे मदें जिवाळ आसा. आनी ह्या मरेपात आमच्या कुटुंबाचो एकवट आमचे मदलो तो मोगाचो बांद परत आमी व्यक्त करता ह्या नवें जेवणा मरेपात. तर तितलें मात्र न्ही, हातले थोडी भातां आजुनूय जे कोण आमच्या कुटुंबाचे सांदे परगांवांत आसात तांकांय आमी धाडून दिता. आनी अशें आमच्या सुमेस्तांचो तो उगडास मोगाचो बांद नव्यान आमी जिवो करता. निमाणें आज मोंते सायबिणीचें पेस्त मनशा जिवाक गौरव दिवंक आमकां आपोवणें दिता. सर आमी एक दिश्ट बोवारी घाले जाल्यार आमी म्हणटा आमचो देश आमचो संवसार अभिवृद्धीच्या मेटांनी समकोन आसा म्हणून. पूण ह्या आधुनीक काळार सयत चेडू भुरग्यांक पावो तो मान आनी गौरव सांगातास दादल्या समा हक्कां आजुनूय मेळनात. जर आवयच्या गर्भांत आसचें भुरगें चेडू म्हूण कळ्ळें तें थंयच किमसून उडोवन ताका नाश करूंक आज आमी फाटीं सरना. दिसपडटें हजारांनी आज गर्भपात जावनूच आसा. सांगातास दिसळीं पत्रां आमी काडून पळयलीं जाल्यार थंयसर स्त्रियांचेर चलयांचेर जावचो तो हल्लो अत्याचार दीस वेता वेता सोडूनच वेता. मात्र न्ही, चलयांक चेडू भुरग्यांक एक वस्त कशी आज संवसार देखता. आमचे पैकी
हर एकलो ह्या संवसारांत जावं तो जाणतो वा नेणतो जावं तो राय वा भिकारी आवयच्या उदरींत हांव ह्या संवसाराक आयलोलो जावन आसा. आवय विने स्त्रिये विने कोणाचोय जल्म ह्या संवसारांत जालोलो ना. सांत आन्ना आनी जोकेमाच्या घरा जल्मल्ली मरी चेडूं भुरगें सगळ्या संतोशाचें कारण जालें. कित्याक तें चेडूं भुरगें जल्मातना मनशा कुळाचो सोडवणदार येवचो काळ लागीं पावलो म्हणली बरी खबर सगळ्यांनी प्रसार जाली. आनी देखून भारताची पवित्र सभा आज मोती साहेबिनीचें फेस्त चलयांचो दीस जावन आचरण करूंक आमकां उलो दिता. आमच्याच घरांनी आसा आमची मालगडी व्हडली माय जावं पुरो, आमच्योच आवयो, आमचीच भयणी, आमचीच धुवो सोनो वा हेरां, तांकां आमी मानान आनी गौरवान लेखूंक शिकया. तांकांय आमी पावो तो मान आनी गौरव दिवया. आनी सांगातास आमी सगळीं देवाच्याच सारक्याची आनी सुरपायाची देखून ह्या संवसारांत समास म्हणलें आमच्या गमनान दवरन ते परी जियोंक प्रयत्न करया. तर मोगाळ भावां भयणीनो, आज ह्या मरियमाच्या जल्माची परब आमी आचरण करता आसतना आमी नियाळ केल्ले विशय फकत 4. पयलें, मरियेचो जल्म आमच्या सुडवणेची निशाणी. दुसरें, प्रथमेचें प्रथम फळांचें आज अर्पण करण धनिया देवाक अर्गां दिवचो दीस. तिसरें, मोती साहेबिनीचें फेस्त आमकां सुमेस्तांक मोगाचें कुटुंबाचें फेस्त. आनी ह्या फेस्ता दिसा आमी प्रत्येक तरान चली भुरग्यांक चेडूं भुरग्याक मान आनी गौरव दिता आनी तांकांय आमचे बराबर समान समान लेखून आमी तांकां वंदिता. तर तुमकां सुमेस्तांक आज मोती साहेबाच्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. तीस मरी माय आम्हा सर्वां पासून निरंतरी आपल्या पुता जेजू लागीं आम्हा सर्वां पासून विनंती करून दी म्हूण आमी मागया. भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतबंता देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र रत्ना वरवीं गर्भी समोवलो, अंकवार मरियेंतान जल्मलो, पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार झडलो, तो मेलो आनी ताका निखेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तेंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसाणे, कुडीचें जिवनपण, सस्ताचें जिवीत. आमेन. भावां भयणीनो, देव जावन आसा आमचो मोगाळ बापूय. तो आमकां राखता, सांबाळटा आनी चलयता. तर त्याच सर्गी बापा लागीं पवित्र सभे पासून, आमच्या राष्ट्रा पासून, पिरगस कुटुंबा पासून आनी आमच्या गरजां पासून आतां आमी मागया. मोगाळा बाप्पा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुवें रचलेल्या हर एक रचनेचो मोग लोकांच्या काळजान घालन सर रचनाक मान आनी गौरव दिवंक प्रेरण दिशें तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. जवाब: बाळक मरिये मरिपात, बापा आमचे मागणे आयक. बाळक मरिये मरिपात, बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी सर लोकांक एकवटीत करून शांती समाधानाचें भद्र राष्ट्र बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. बाळक मरिये मरिपात, बापा आमचे मागणे आयक.
आमच्या घरांत शेजारा आनी कामातळार आसच्या सर चलयां भुरग्यांक गौरवान आनी मानान लेखूंक आनी शोशणेक वळख जाल्ल्यांक फावो तो न्याय दिवन तांची हक्कां राखून व्हरूंक आमचें तें बरें मन रस म्हूण मागताव. बापा मरे पात बापा आमची मागणी आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या मलगाड्यांक आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. आम्हा सर्वांक कोरोना व्हायरस पिडेतावन राख आनी सांबाळ. देवाधीन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सशनाचो विशो लाभय. तशेंच परगांवांत वावुरच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक राख आनी सांबाळ आनी तांच्या वावरांत तांकां भद्राती आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागताव. बापा आमची मागणी आयक. सर रायतांक तुज्या आशिर्वादान भर. तांच्या शेतांनी आनी तोटांनी उत्तीम फळ मेळोवंक आनी तांकां लाभिल्ल्या फळाक फावो तें मोल मेळाशें कर. पृथ्वी तावन मेळचें बरेंपण वळखून घेवंक तिचें संरक्षण करूंक कृपा दी म्हूण मागताव. बाळक मरिये पात बापा आमची मागणी आयक. आज आमी कुटुंबाचें फेस्त आचरण करतना आमच्या पिरगज कुटुंबा मदलो मोगाचो बांद सोडून सर्वांनी एकवटान पिरगजीच्या उदरगती खातीर वावरूंक जाय आशिल्ली कृपा लाभय म्हूण मागताव. बाळक मरिये पात बापा आमची मागणी आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा भोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी माया मोगाचो आनी शांती समाधानाचें पिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक आनी मरिये बरी क्रिस्ती केंद्रीत जिणी जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागताव. बाळक मरिये पात बापा आमची मागणी आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा आमची खालती प्रार्थना देयेन तूं मानून घे. आमच्या वावटेक बरो फळ तुवें दिल्ल्या पासून तुका आमी अर्घां दिता. पिरगजेंतली सर्व कुटुंबाचे हर एका सांद्याक परत मरिये माया मरे पात तुका समर्पिता. आमच्या कुटुंबांचेर तुजें बेसांव तूं आमकां घाल. आमची कुटुंबां मागण्याची मोगाची आनी एकवटाची ती जायशीं कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. अर्पण
असणार सृष्टीचो भेटयतो मैनाकांचो गुर्तांच्या कश्टांचो जेजूच्या पवित्र रक्तान बदलून ती जिविताचे विवर वेदी सशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परता बेसांव तुझे मागता म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा व्हडा मोगान अंकवारीच्या कुशव्यान आमचे मनशा सैम घेतल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें अंकवारपण विबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर वायटांतलें निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावों हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. आयच्या दिसा जल्मल्ले अंकवार मरयेक आमी नमान करतना एका ताळान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडवेक सांबाळून पवित्रात्मेच्या कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सस्नेक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजे तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवात
खरोच तूं पवित्र आनी सगळे तुजी रचना तुका वाकनता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंतेतान अस्तमते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयत आसाय देखून बापा आमी कालतेपणी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परतीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावर्तसो गुट परगटूया आमचे सर्वने पासत तुज्या पुतान सोंसल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत सोडल्या तीच बलियतान तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भो भाग्यवंत कुंवार मरियेच्या तिसोपती भाग्यवंत जुजेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी म्हणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर
तुझे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें. आमच्या बापा म्हणलें तें मागणें भक्तीन आमी आतां मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची सिळी संवसाराचें पाप करता ती सिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी.
प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत अंकवार मरी आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशांच्या सडवणेचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवासी आनी संतोश बरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाखावयनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदां काल जियोंक समेस्त मनशांक पावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, तुमकां सर्वांक म्हज्या नांवी, आमच्या गवळी बापाच्या नांवी आनी बाप रायसणाच्या नांवी मोंते फेस्ताचे आनी कुटुंबाच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. तुमच्या घरां आसलेल्या मलगड्यांक, परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक म्हज्या नांवी आनी बाप रायसणाच्या नांवी ह्या दडत्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयात. बाळक मरी तिच्या पुता जेजू लागीं मागून ताची आशिर्वादां दिव म्हूण मागता. तशेंच बाळक मरी आमकां सर्वांक ह्या अमोरीस लेतेशिया कुटुंबाच्या वर्साक सडीत मापान कुटुंबाचें महत्व समजून बरें कुटुंबा जिवीत रुपीत करूंक ससाय दिव म्हूण मागता. तशेंच आज चली भुरग्यांचो दीस. सर्व चली भुरग्यांक हांव अभिनंदन पाठयता. कुटुंबांतल्या चली भुरग्यांक मान आनी गौरव मेळोवन ती समान म्हणलें वळखून स्थानमान फावो जावचे खातीर मागया. आज आमच्या मोगान आनी अभिमानान औचित्य म्हणले परी आमचे गवळी बाप अदेक मानादेक दोतोर जेराल्ड आयजक लोबो आमच्या सांगता ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटेली जावंक सरसल्यात. आमचे गवळी बाप मोतीमायेच्या फेस्ताची आमच्या सांगता आसचें आमचें भागस म्हणयेत. आज तांणी नवे बेळें आशिर्वादीत करून संभ्रम एक मिसाचें बलिदान भेटोवन शिकवणे बरीत प्रवचन दिवन आमची काळजां संतोश भरीत केल्या. तांकां हांव सर फिरगजकरां तर्फेन आनी म्हजे आनी बाप रायसणाचे तर्फेन फेस्ताचे परबी पाठयता आनी तांचो काळजांत हांव उपकार बावडटा. तशेंच उडपी देश ते गवळी जावन आसून तांणी करच्या मिसां वावरांत जैत मागतना बऱ्या भलायकेचे तेणें फावो जावं म्हूण मागता. आनी बाळक मरिया मुखांतर देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या मिसां वावराचेर मागता. आयच्या ह्या फेस्त मिसाचें टॅलिकास्ट डिवायन वर्ड टीव्हीर आज सांजेर 8 वरार जातलें. तशेंच उडपी डायसीज यूट्यूब चॅनलार तुमकां तें पळोवंक मेळटलें, तें तुमी पळोवं येता. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. भाग्यवंत अंकवार मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यानी बरो. अंकवार मरियेचे उदेशी जिविताच्या रचणाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान सांबाळून दवरो. आज मरियेच्या जल्मा दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरो आनी आमचे अंकवार मायेच्या मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सवय सदा आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दया करून बसा. उपाध्यक्षांनी नवे वाणचे बसले कडेन ते लोकांक
आमची ऐक माये दयेन मागणी आमची वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगी सर तुझी आम्ही गीतां गावून हरसितांव दिन वाजतांव अंकळी मोरये आज तुका भक्ती नुरबेन नमन करूं जिणेच्या भयणात कश्ट अनवरात दी माये आमकां तुजी मजत जिणेच्या भयणात कश्ट अनवरात दी माये आमकां तुजी मजत वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगी सर तुजी आमी गीतां गावून हरसितांव दिन वाजतांव अंकळी मोरये आज तुका भक्ती नुरबेन नमन करूं मुघल पुत्रा सोवे अंगार मुरी आशीर्वाद देव आमकां जेजुचा पवित काळसा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भाग्यवंत अंतोनी आम्हा पसत विनंती कर भाग्यवंत सुसे आम्हा पसत विनंती कर बाळक मरिये आम्हा पसत विनंती कर भाग्यवंत पुरुषाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.